मडगांव भरवस्तीत लोकांक गँगवार पळोवपाक मेळ्ळे। कोलवा सर्कला कडेन विजय कुलाल ह्या तरणाट्याक ताचे कपडे काडून एका गँगान मारबडय केलो। फातोड्ड्या पुलिसांनी तिगांक धरल्यात। एकूण 6 जाणांचेर आरोप आसात। एनजीओनी गुंडा बरोबर पुलिसांचोय फोग काडला। आयतारा राती कडेन ही घडणूक घडली। कोलव्या 49 इयर्स रेस्टॉरंट एंड पब आसा। ह्या पबात 2 गटां मदीं वाद जाल्लो, उपरांत समीट जालो। पूण दुसऱ्या गटान विजय कुलालाक कोलवा सर्कल कडेन आडोवन ताच्या आंगावयले कपडे पिजून ताका बडयलो। ताचेर गुंडेय भिरकटायले। हे घडणुकीचो तांणी व्हिडिओ काडिल्लो, जो सद्याक व्हायरल जाला। अफजल हुसेन शेख, रिहान अहमद, रियाज कालेलकर आनी कृष्णा राजू लोहार पुलीस कस्टडीन आसात। आयकात फोंड्याचो पुलीस निरीक्षक गिरेंद्र नायकाक। On 28/11/22, the complainant, namely Vijay Kulal, resident of Raya, lodged his complaint against 3 accused persons, namely Walter Fernandez, Joseph Siqueira and Simon Saldana, and 3 unknown accused persons who, with a common object, formed an unlawful assembly and assaulted him with fist blows, slaps and kicks, and further he was assaulted with a stone. The 3 unknown accused persons have been presently identified and they have been placed under arrest. At present, the investigation is being carried out on merit basis. We have also registered the crime into it and we are carrying out the investigation. At present, we have arrested 3 accused persons, that is Afzal Sheikh, who is a resident of Dawalin, Riyan, who is a resident of Sarawalin, and Krishna Lohar, who is a resident from Vastu. Total, there are 6 accused persons. This is the same case, no, in which video was circulated. Yeah, it is the same case where the video was circulated. Any offense of IT? Sorry? Any offense of IT? Any sections? We are registered under unlawful assembly, wrongful restraint, and 5062, which is threatening with dire consequences. ह्या वाठारांत हाचे आदी अशीच गुंडागिरी पळोवपाक मेळिल्ली। लोक भियेलात। बऱ्या पुलीस अधिकाऱ्यांचो बदल्यो जातात। आसात ते सारकी दखल घेनात। कोणूय कागाळ करपाक आयलो जाल्यार पुलिसांनी ताबडतोब ताची FIR नोंद करून घेवपाक जाय। पुलिसांनी न्यायाधीश जावचे न्हय। थळाव्या एनजीओनी गुंडा बरोबर पुलिसांकय उजरायल्यात। आमच्या फातोडान अशें क्रायम घडला जो यंग भुरगो आसा, आमचो यंग यूथ, तेजे रातचे 2:30 फातोडा जे एरिया लागता थंय तेजे अटॅक केले म्हणल्यार एक व्हिडिओ असो व्हायरल केला तेजो, फूल तेका नेकेड करून तेका मारून सारको हे करून धाडला। ही जी क्रायम घडपी भुरगीं आसात ही 1 आनी 2 न्हू, हेंचेर प्रत्येक टायम केसीस घडिल्ले आसात, रजिस्टर आसात। तर हांव म्हणटा जे आमचे बरे ऑफिसर कोण तेंचेर केस रजिस्टर केल्ले तेका तुम्ही ट्रान्सफर मारतात। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राऊत आनी विन्संट रोजारियो।